चिखली रस्त्या कुशीक डोंगर कापताना जमनी भितर मेळिल्ल्या खवळांचो थर सध्या थंयच्या लोकांक उत्सुकता आणि चर्चेचो विषय जाला। चिखलेचो दर्या त्या डोंगराकडच्यान फक्त 200 मिटराचेर आणि 10 मीटर उंचायेचेर। आदी दर्या थंय मेरेन आशिल्लो काय? एनआयओचे जाणकार म्हणटा ते प्रमाण 2,000 वर्सां आदी दर्या थंय मेरेन आशिल्लो आसुये। लोक म्हणटात सरकारान अभ्यास करचो। हे विंडो पेन कांय लोक तांकां शिपयो म्हणटात, थोडे खवळाय म्हणटात। चिखले रस्तो रुंद करपाक म्हूण दोंगर कापताना जमनी भितर असल्याच खवळांचो थर मेळ्ळा। दोंगरान दिसतात त्यो ह्यो शिपयो। चिखलेकार हे पळोवन बरेच उत्सूक जाल्यात। पळोवपाक मेळटा तो दोंगर, लोकांनी बांदिल्लो रस्तो आनी परत दर्यो। लोकांनी आपआपलो दुबाव आनी कल्पना उक्तावंक सुरवात केल्यात। There are 4 layers that we see here, and we want now to find out scientifically how this window pane oyster shells could have come and got embedded into the hill. This is very exciting because the heritage aspect of Chikhalin that we are promoting, we want to link it to that. And in one of the layer, we even find river sand. If you see here, there is river sand. So along with the window pane oyster, the sand also has got embedded. Now we want the Goa government to initiate a study in the Department of Science, Technology and Environment, how this could have happened and what is the age of this incident. Footprints of human person in Chikhali have been linked to megalithic age, some 10 to 15,000 years. Are these shells also of that same period, or are they much before? This also is another thing to be studied. Considering that the sea is on so close, was this part of the sea? Was the sea level so high? It is a big, long layer which can be noticed at least in 3-4 layers. So I feel the biodiversity board has also been in the forefront in declaring this as an ecologically fragile area. The Chikhalin Bay, of course, and this is just opposite, and which has been noticed just at the time of widening of this road. हे ऐकून आमी 64 वर्साच्या मानुएल फ्रांसिस कुलोसूक मेळ्ळे। तो म्हणटा आदी दर्यो कितलोसोच वयर आशिल्लो, लोक तिसऱ्यो कालवांचेर पोट भरताले। कितलो मेरेन वयर आशिल्लो तो मात ते नेमके सांगपाक शकलो ना। थोडे फुडे काबार जाली अपना मातशें तें दाखले देशी आहे मरी भाजी करपा दर्या कसो आसलो पयलीं? गई क्या साला म्हणजे ल्हान आपलो कवळ रूम मातशें आहलो रे, मातशें रूम धाकलो आतां तें पुरून मात कितें केलां तें पुरून आनी मागीर तें भाट केलां तेंच्यांनी। हो ना म्हळ्यार 50-60 मिटराच्या थराचो पट्टो आसा। एनआयओचो चीफ सायंटिस्ट दोतोर बबन इंगोले सांगता ते प्रमाण 2,000 वर्सां पयलीं ह्या सुवातेर नुस्तें आशिल्ल्याचे तरेतरेचे पुरावे मेळटात। Shells of window pane oyster. These are now a dead one, but once upon a time, at least 2 or 2,000 years back, it must have been alive. And this is the evidence which indicate that it is almost 200 meter away from the tide, and it is almost 10 meter height of the present tide. That means around 2,000 years back the tide used to be here and shells were deposited because it comes here and get deposited at the high tide. It very clearly indicates that the fishery of this was lavish during that era, and people in this area were consuming all these oyster as well as all other clams and tisrio. We need collectively to see that these resources is available for the future of these or our children and the people of Goa. चिखलेकार आता ह्या अजाबाचेर सरकारान अभ्यास करचो म्हूण मागतात। एके वटेन रस्तो वाडोवपाचें काम चल्ला जाल्यार दुसरे वटेन चिखलेचो सागरी इतिहास आनी जिवावळ साल्वार करपाचे यत्न। प्रुडंटा खातीर दिशान परब।
नावेली लुईझ फाले लोकां खातीर 24/7 उपलब्ध असता. ताच्या घराकडे ताचे ऑफिस उक्तेच असता. फक्त नावेली 2 दीस ऑफिस उक्ते असता म्हण लुईझ फालेराचे कार्यकर्ते सांगता. नावेलीचो आमदार लोकां खातीर उपलब्ध आसना लोकांक आपली कामां आदलो आमदार आवर्तन फुताटो कडच्यान करून घेवची पडटा म्हणून काय नावेलकार बोवाळ मारताले. 15-20 वर्सां जालीं हांव चयता कित्याक आमगे लुईझ बाबागे केन्ना ऑफिस बंद जालें. सिन्स फ्रॉम लास्ट तेगे 25 इयर्स तो तेन्नासान जॉइन जालोलो. आज देखून लोकांगे काम हिंगा ह्या ऑफिसान जाता. हे केन्नाच कोणें म्हणलें ना की हेगे ऑफिस बंद आहा म्हणून. हो आमचो हाडलो आमदार म्हणटा ऑफिस बंद आहा. हें तेगेलें तो स्टँडर्ड उडयता. म्हाका नाका कोणागे कितें उलोवपाक, बट कोणागे बरें जात जाल्यार हो रावन मातशें तेकाय हेल्प करपाक जाय. आफ्टर ऑल ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ नावेली कॉन्स्टिट्युशन. मुगे इन्फॉर्मेशन प्रमाणे लुईझ फालेराचें ऑफिस 30 आनी 7 वर्सां जालीं हें ऑफिस उक्तें मेळटा आनी जायतो लोक येवन हिंगा काम करून वयता. कालच्या दिसा आमी आयकलां की लुईझाचें ऑफिस बंद आसता म्हूण, पूण ती फोट आहा. लास्ट टायम ह्यो पड बॅड हॅबीट केले आमदारांनी, त्यो आमी स्लोली बंद करपाक सोदताय. आज आमदार तें बी दिवपा जाय म्हूण आनी कितें दिवपा जाय म्हूण पयशे दिताय आनी ब्रायब घेताय आनी निमाण कडेन भितर पुसून पडटाय. तेन्ना आमी पयशे घेताय ते कोणूच नाय तांकां सांगात करपाक. ही शूड रिलॅक्स एंड ही शूड ट्राय अगेन नेक्स्ट टायम. This is not a good game what he is playing. नावेली मतदारसंघात आमदार लुईझ केन्ना आसाच ना. पयल्या खेपे आमदाराचे ऑफिस बनूच लोक तांची स्किमी आनी बाकीची कामां घेवन आदलो आमदार मंत्री आवर्तनाच्या घरा वतात म्हूण रिपोर्ट आयिल्लो. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेऊया एक ब्रेक.